आसगाव प्रकरणात पूजा शर्माक अंतरीम थाकायना। सत्र न्यायालयाच्या निकाला आड पूजाचो हायकोर्टात अटकपूर्व जामिनाक अर्ज। फुडले सुनावणे मेरेन अटकेंतल्यान थाकाय दिवची म्हणून पूजान मागिल्लें। कोर्टाचो न्हयकार। फुडें सुनावणी सोमारा दवरल्या। पुलिसांची टीम गोंया भायर सोदून आयली। पूजा पुलिसांच्या हाताक लागना। Have it on Monday and protect us. They were not inclined to protect us. So it is listed on Monday. So what are the grounds for criminal revision you have made? That the judgment rejecting and prevailed by the session court is not maintainable. In the sense, it is affected by the grounds taken in the name of British citizen. Interim protection मागताले, but court has not granted any interim protection. केस 15 तारखेक दवरला. Reply घालचो पडटलो. Prosecution will file reply. This case is a serious case where house has been demolished. There is a rioting section is there. So असल्या केसींनी normally protection once granted and it can remain also. So therefore and no harm because इतले दीस ती केस चालू आसा. अजून ताका ट्रायल कोर्टान लोअर कोर्टान कांय प्रोटेक्शन नाशिल्लें. कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन द सेम प्रिमायज की सेशन्स कोर्टान जेन्ना पेंडींग आशिल्लें एप्लिकेशन तेन्ना कसलेंच प्रोटेक्शन नाशिल्लें जाल्यार आतां तुका 2 दिसाक कित्याक प्रोटेक्शन जाय अशें कोर्टानूय ताका विचारलां। पूजा शर्माक अटक करप काय ना ते चौकशी करपी अधिकारी थारायतले। पूजा शर्माक अटक जावची अशी मागणी केला। Crime branch can arrest Pooja Sharma if found. That the prosecution will decide, the investigation officer will decide if required they will arrest. Thank you, sir. You can't say जाऊ शकता का ना. Investigation officer will decide prosecution ताजेर कितें एविडन्स आत्तापर्यंत ताजेर कितें एविडन्स आसा ताजेर डिसायड करून इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर डिसायड करतले की अरेस्ट करपाक जाय काय नाका तें। पण आमचो स्टँड कोर्टान आसा की आमकां अरेस्ट करपाक जाय म्हणून। राज्याचो मुखेली ह्या नात्यान कायदो आनी सुवेवस्थेची नियाळ घेवपाक मुख्यमंत्र्यान आसगावा भेट दिल्ली। ताचो अर्थ राजकीय दबाव घालो असो जायना। चौकशी करता तांचेर कोणाचोच दबाव ना। ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा स्टेटीन कायदो आनी सुवेवस्था आसपा जाय। त्यामुळे अशा एखाद्या ग्रॉस केसीन जर चीफ मिनिस्टर जर स्टेटमेंट काडटा आसत जाल्यार नथींग रॉंग इन इट। पण तेच चॅलेंज केला कोर्टान। ऑफकोर्स ते ग्रावंड आसा तातूंत की चीफ मिनिस्टरान म्हणलें कितें स्टेटमेंट। आय डोंट बिलीव की इट इज अ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स बी। चीफ मिनिस्टर एज अ हेड ऑफ द स्टेट हैज अ राइट टू look after the law and order situation of the state. So whatever he has said is correct. But is it not affecting the investigation? It should not affect. Investigation officer is not pressurized by anybody. Neither the investigation is directed towards any direction. पण इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आपले काम करता तातून इन्फ्लुएन्स जावपाचे किंवा अशें कितें इफेक्ट जावपाचो प्रश्न येना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।